हाय गाइस, वेलकम बॅक. सगळी कशी आहात? सगळी बरी आहात? हांवूय बऱ्या, बाबाय बऱ्या. आज जाल्ले 9:15 राती कोणे शूट करून ओके आल ओपन बीट. आज तेका दून बी हाडला, क्रीम लायली तेका. सो आपल्या ओपन करून दी क्रीम दिल तेका. ते हिमालया लायता क्रीम आनी हिमालया पावडर उजार करता. हांवें 2 दीस जाले न्हू अशें ब्लॉगिंग एसच कांय करूं ना. घरा अशें कितें न्यू करता जाल्यार विकण धाडलो. तो येयलो तेका घेवन वचपा म्हणल्यार तो येयलो म्हाका सांगपा चल आपल्या जेवण जायलें बाबा आपल्याकण बी आनी तूं रॅपअप कर म्हणल्यार आयडन बी आहाय ती सगळें धुव वचन. हांवें तेका सांग मातशें मागीर थोडेशें कितें सांगपा जाय म्हागे यूट्यूब फॅमिली तेंकां सांगता आनी येत म्हण. सो तो बाबाक घेवन गेलो. फर्स्ट सांगो जाय आसलो तें की 2 दीस जाले न्हू हांवें सच अशें फूल 1 दीस जालो आयज आनी काल सच कांय व्लॉग करूं ना. फूल डे कितें कोत्तेन करूं ना म्हणल्यार अशें हें ना की आयज न्हू रिशद बांगडे केलो ते हांवें रिकॉर्ड करूं ना. म्हणल्यार बाबा आहलो बाबात न्हू म्हाका सांगलो न्हू बूक हाड ड्रॉइंग बूक हाड ते ड्रॉइंगा दी म्हणटा हांव हाडटलें. हांव वयतलो न्हू भायसरान तेन्ना हांव घेवन येतलें. हांव भायर सरो ना 2 दीस जाले. आनी सांजचे न्हू राती कोण न्हू बाबा ह्या दिसान चड लेट न्हिदता. राती कोण राती 3 न्हिदलो. पयचे राती तो 2 न्हिदलो. मागीर सकाळीं मागीर तो लेट उठोता आनी मागीर जी जॅम जायना सारकी. आनी मागीर सांजचे टायमार तो न्हिदत चोचोन हांवूय न्हिदता. म्हाका न्हू पयलीं सावन म्हणटालें अशें न्हिदपा चड हें तेका. बाबा जावचे पयलीं न्हिदतालें म्हाका कांय हें नासलें म्हाजें काम करप. आनी मागीर न्हिदप आहलो म्हागेलें. म्हाका लायक आहलो न्हिदपा. म्हणल्यार कितें काम ना न्हू कितें करतलें म्हणल्यार आतां सांजचे टायमार बाबा न्हिदता तशें हांव न्हिदलें. मागीर लेट उठोली. मागीर फिर म्हाका उठायलो 4:30 अशें उठ गो चल वचोन येवया. हांवें सांगलें मातशें राव रे राती 3 न्हिदलें आनी सकाळीं उठलोलें हांव. म्हाका बरें जावंक ना म्हागे कामूय. मातशें तकली जड जालो आहा आनी म्हाका मातशें टेंशन जालो आहा. मागीर म्हाका मागें काम पेंडींग आहा म्हूण सांगलो पळय तुमकां कितें हांव मागीर सांगतलें. एक ब्लॉगान हांव क्लियर करता सांगतो तुमकां कितें कातें एक्झॅक्टली कितें तें जालें. म्हाका अशें टेंशन बी जालें न्हू जाल्यार मागीर मातशें मूड ऑफ जाता आनी मागीर हें जाता. म्हणल्यार आयज रेशाद बांगडे केलो तें रिकॉर्ड बी कांय करूं ना. आनी आतां बाबा कितें करता सकयल बसयलो न्हू तें चेराचेरू आयकना रडटा हाकेन गे म्हणटा. तरी हांव ते फ्रिजी कोण्या धाकटी आमगे फ्रीज आहा ते कोण कुशी बसयता तेका आनी अशी गॅस आहा. म्हाका स्पेस ना. म्हाका चड स्पेस ना. तो एरिया धाकटो एरिया आहा तो हांव उजार करता. म्हाका दिला तो तितल्या एरियान मागीर कवर करपाचें काम म्हाजें रांदिल्लें. मागीर एकमेकाच्यो रांदयो बी तश्यो दवरता. म्हाका रायट ना कशें चड घरान उजार करपाक कितें. आनी म्हाका कोण आयडन बी केन्ना हांव सांगतलें. तुमकां म्हाजी स्टोरी जाणा जावपा जाय जाल्यार म्हाका कमेंटान सांगा. हांव तुमकां म्हाज्या लायफा स्टोरी सांगतलें. आनी आतले कमेंट केलोले वेर तुज्यो मादर इन लॉ म्हणून ती आहा घरान. आनी हांव तेगे बाणगोडे वचना आनी ती मागे बाणगोडे येना. बाणगोड हांव एकामेका वाटेक वचनाय. गेले पाटी तेन म्हाका जातो म्हयनो जालो काय कितले जालो म्हाका खबर आसना. पुलीस स्टेशनार म्हाजेर कंप्लेन केलोली. तेन केलो कोण विचारलो म्हाका कितें पुलिसीन कित्याक गेलोली. तेन कंप्लेन केल्लो म्हाजेर की कितें तरी ते तिंगा काबार केल्या ती टॉपिकेर उलो. आतां मेफी कांय लायट डिनर जावं म्हणून आपल्याक हेवी डिनर नाक म्हणून लायट डिनर जावं म्हणून ताका लायट कितें करून दिलें तें हांवें शूट केलां. तवशी तांत एक केलें तेका हांवें 2 तांतयां घायलीं तेका. तेशी मीठ आनी मिरसांग घायलें. कांदे बी तशें कांय घालूं ना. 2 पराठा घायले तेका. आनी सकाळीं बांगडे केलो हांवें रेशिया सांगिलचे तो एक रेशियात बांगडो आहलो. आनी बाबाचे नगेट्स आहलो चिकन नगेट्स आहलो ते आहलो 3 ते दिले तेका काबार करून. बेश्टो वेस्ट करून कितें फायदो. मागीर तें हें केलें आनी आतां धूप घाल वयता हांव. राती कोण आमी धूप घालताय किमसां आसताय न्हू. किम्स मागीर बाबा हायन बाबा दाडोर येताय सामके तांबडेल दाडोर येता. मोड जाता येदो मोड जाता तेका दाडोर येयले उपरांत. सो आमी न्हिदचे टायमार अशें घालता. 10 जालीं 10-5 मिनटां आतां वयता हांव घालपा दुंगरी घालता. ते शूट करता तुमकां दाखयता दुंगरी घालता तें. आनी आमगे घराचे थोडोसो कोणा कोण आमगे घर चोवपा जाय चिचनचेर म्हाका सांगाय कमेंटान. हांव तुमकां आमगे घरा टूर दाखयतलें. फकत न्हू रुमा टूर दाखोवपा ना. रुमान मागीर कबडा मातशें कितें प्रॉब्लम जाला. सो ते प्रॉपर केले उपरांत तुमकां रुमा टूर दाखयता. म्हळ्यार भायल्यान आनी ओसरो किचन डायनींग एरिया बी तुमकां चोवपा जाय न्हू घर आमगे कशें आहा तें जाल्यार कमेंटान म्हाका सांगाय. हांव तें रिकॉर्ड करता. कमेंटान सांगाय की 5-10च्या वयर कमेंट येयले न्हू 5 वयर कमेंट येयले न्हू म्हाका घरा टूर दाखय म्हळ्यार हांव तुमकां दाखयतलें. बेडरुमा टूर मागीर दाखयता सांग. आनी हाल्या थर्सडे आयज वेनिसडे
हो ब्लॉग हाल घालतले हांव आतां राती कोण बसला हें करपाक आनी हाल थर्सडे बाजरा आमगे आतां सायबीण येतली 15 तारीख आमगे सायबीण पोटा एक चिचोण्या 15 तारीख आनी आमगे घरा 20 तारीख कुडका 20 तारीख सो दोनूय घराच्या सायबिणीचें रिकॉर्डिंग करून हांव तुमकां दाखयतलें सो 15 तारीख सायबिणी म्हाका दुपेल आहा मागीर आतां स्वता उजार करता तें दुपेल आहा पूण त्या सायबिणी म्हाका दुपेल तें उजार करूं नाका सो हाल थर्सडे मार्केट लागत न्हू सो थिंग वयतलो थर्सडे मार्केटान आनी म्हाका मातयेचें तें दुपेल मेळटा सो तें हाडटलें आनी तुमकां थर्सडे मार्केट आसोलना मार्केटूय तुमकां दाखयतलें हेचे पयलीं हांवें गायलो आसोलना मार्केट पूण तितलो कॉन्फिडन्स नाहलो भायर वचून व्हिडिओ शूट बी करपा लोकां म्हणजे अशें लोक चोयता अशें दिसता चोयता अशें चोयता हें करता अशें दिसतालें पूण आतां म्हाका मातशें कॉन्फिडन्स येयला हाल तुमकां प्रॉपरली आसोलना बाजाराचो टूर दितलें हो ब्लॉगिंग आजचे रुटीन शूट करता सकाळसून काय शूट करून पराठ थोडें शूट करता डिनर प्रिपेरेशनाचे धाकटो ब्लॉग घालतलें आनी कितें म्हाजें कितें उलोवपा जाय तें सांगतलें कमेंटार रिप्लाय दितलें सद्या 2 पराठा केल्या 3 कॉकटेल आहाय आनी बांगडो 3 बाबा गेले बाबाक केले बाबान मागीर सोडलें तें दिलें चिली एक गायले 2 टिक्सान करून डस्ट बूक आनी एक तोश कातुरला हांव आनी बाबा जेयलो आनी शीत जेयलेलो काय बाबाने आनी तेका चिकन नगेट्स हाय ते दवरलेले ते हाय तेणे आनी करूं ना सकाळीं आनी करूं ना तोश कातुरला राती घालूनच पेटयता कोट्ट्यो घालून कोट्टी पेटयले आतां राती कडेन बऱ्या पडतो घालता अचे धुवपाक 2 भाशे धूप घालता एक वासाचो आनी दुसरी भाशेची सो आतां ऑलमोस्ट जालें तें हें घालिता धूप गायलो घरा धूप गायलो आनी चोय हा धुवपा आनी असो तें दूद तापयता बाबा गेले दूद तापयलां आतां तें मातशें धांपून दवरता मागीर राती कोंड्याक दितो आनी हेचे पयलीं दिता तेका थोडेशें पितो चड पिवं वचना आनी आतां ची आहलो तो तें कोणें आहलो न्हू तेका आतां हाडला हांवें आहलो ही मामा तेगे बाबा कित्याक मामा खूंय आहलो बिजी आहलो तेगे मामा सो तो दाडा कोणें आहलो आं हेची शिनलायलो हा बेडशीट गायलो हा धुवपा तें जालें उपरांत न्हिदों वयतली वॉशिंग मशिनान हांवें चादर गायलो धुवपाक आयज मेळ्ळें म्हाका मशीन 2 दिसांनी बी मेळटा म्हाका म्हाजो टर्न 2 दिसांनी बी येता सो मागीर आयज टर्न येयला तेल टर्न मागेलो सो दिशेन पयलो म्हाका आयला चादर घायलो तेजे उपरांत मेफी रोप घालतलें तेजे उपरांत बाबागेर रोप घालतलें तेजे उपरांत मागीर रोप घालतलें आमगे तो रोप चड जाता बाबा गेलो मागेलो आनी नायटी चेंज करीत रावप न्हू मातशें हॉल जालें काडून उडयता बऱ्या पडटा तेका लागून घरा नायट्यो घालता चादर हांवें आतां केदो काडलोलें आतां दुसरी बेडशीट घालता चादर अशीं उडयलोली त्या बेडशीट मिशिनान घालूंक जाय आहलो आनी घालपा जाय आहलो म्हाका मिशीन हाल जाला म्हणून बेगीन काडलें आनी हें केलें आतां दुसरी बेडशीट घालता बेडशीट हांवें पयरू घायलोलें 2 दीस जाले घायलें रोखडें आतां आयज काडलें बेडशीट हांवें कित्याक मेड जालोलें मातशें आनी आमी बाबा दिसभर आमी हिंगा आसताय न्हू रुमानू आसता न्हू कितें खाता कितें पडटा न्हू सो बेडशीट काडलें बेगीन आनी हें केलें धुवपा उडयलां आनी आतां बेडशीट हांवें धुवपा उडयलां 2 दीस जाले बेडशीट घायल्या पूण आतां काडून उडयलें तें हांवें धुवपा आनी दुसरी घालता आतां आनी ऑलमोस्ट धुल्ली बेडशीट हांवें कितें आतां राती कोण इकरा जाल्या म्हाजी बेडशीट जाली 2 आतां बाबागे रोप घायला सेकेंड बॅच घायला हांवें बाबागे रोप म्हणल्यार आमगे बॅचीस कशें जाताय न्हू हितून म्हणून तुमी मोटोली कितें रोप धुत काय म्हणून आमकां 2 दिसांनी बी मेळटा मशीन म्हाका म्हणल्यार तशें जाता
सेमी न्हू ते 2-3 पार्टी हांव एक दिसान म्हटल्यार मागे फास्ट फास्ट करप आनी मॅक्सिमम 2-3 पार्टी हांव ते गुंडायता आनी मागीर येता पूण ती तशी कडेन 12-10 चोया एक चोया हो धांव तूं चोय मस्त कोता आमी तेच कोता दोगांय बसून आनी आमचे रोप जाता कितें हाल्या आसना बाजारा वयतली सो म्हाका टायम मेळपाना सो मागीर चादर जाला स्टँडार गायला बाबा गेले रोपूय ऑलमोस्ट जालो तो काडा आनी मावेफीचो घालता आनी मागीर मागीर धुता ते हाल मागीर मेळपाना न्हू टायमू तेका लागून मातशें बाबाय जागो आहा तो न्हिदलो जाल्यार न्हिदो जातालें थंय जागो आहा राती कोडे आतां 1:41 जालें आत्तां बाब न्हिदोला आत्तां न्हिदोन गेल न्हिदोल तेका आतां हांव न्हिदो वयता हांव हो व्लॉग हिंगा काबार कोत्ता मेळची नॅक्स्ट व्लॉगान इफ तुमगे म्हाका व्लॉग म्हागे लायक जालो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा आनी सांगा कितें कसो बरो दिसलो काय ना तें आनी थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग माय व्लॉग्स आनी मागीर सबस्क्रायब केला म्हणून एक फावट म्हाका उतरां येना कितें म्हणपा तें मातसो टायम दाखयता तुमकां आतां 1:42 जालो ऑलमोस्ट थर्सडे जालें त्या म्हळ्यार बाबागे रोड धुवन काडलो बेडशीट सायडी मारला थँक्यू सो मच एक पार्टी कोत्तो मोठा थँक्यू सो मच पद्द रोवपाक काम जालें म्हागेलें हेडेक गेलो हाल्या हेडेक ना रोवपाचो आनी बाजारान वचून नारळ येवपा जाय शूट करूंक जाय तें सगळें मागीर हाल्या चोयता कशें कितें जाता तें सो थँक्यू तुमकां आनी थँक्यू सगळीं म्हाका आनी कमेंट्स येयला तुगे ब्लॉग चोवपाक बरो दिसता म्हण थँक्यू सो मच तुम तशें जाल्यार तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोणी शेअर कराय मागीर ब्लॉग्स आनी सो दॅट आय कॅन ग्रो आनी बेगिना मागेले कितें विश आहा ती कंप्लीट जाल्या उपरांत बेगिना 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्या उपरांत आनी मागीर वॉच टायम तर कंप्लीट जावंकू ना वॉच टायम सारको उणो आहा मागेलो तो व्यूज तितून ना न्हू मागेले पूण 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्यार हांव धाकटीशी पार्टी करतलें म्हळ्यार मेफियात वचपाचो बोटीचेर तेगे डेट येवना अजून पूण तेगे येतो बेगिना तो वयचे पयलीं एक धाकटूशी पार्टी करतलें मे बी सायबिणी दिसा पार्टी कर सायबिणीचे पयलीं मागीर 1K जाल्या पुरो मागीर सायबिणी दिसा 4 तारीख केक काततलें 1K सबस्क्रायबराचो टील देन बाय गायज सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग